बिरेस्तारा फातोडे राजधानी पणजेत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची लागसार आशिल्ली 4 दुकानां चोरांनी फोडली। सुमार 2.5 लाखांचो म्हालवस चोरांनी फारोवन व्हेल्ल्याचें आयकुपाक येता। राजधानी पणजेत हो चोरयेचो प्रकार घडिल्ल्यान पुलिसांचें लक्ष ना काय कितें असो प्रस्न उप्रासला। हो सगळो चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्लो। उपरांत पुलीस तांच्या मागार आशिल्ले। ते प्रमाण पुलिसांक कोल्हापूरच्यान तिगांक अटक करपाक येस आयला। जो गिरती आया उसके बाद उधर एक आंटी आया था, उसने झाड़ू मारा तो उसने मेरे को बोला जी इधर दुकान तुम्हारा तोड़ा हुआ है। हाँ तो मेरे पत्रम को कॉल करके बोला ऐसे ऐसे हमारा दुकान तोड़ा हुआ है। इतना ओके। मेरा जानकारी। मतलब ये कितने बजे था? वो सब मेरे को नहीं मालूम। जब सवेरे में आया 7 बजे दुकान खोला, उस समय आंटी मेरे को बोला कि तुम्हारी दुकान खुला है, तो मैं पत्रम को कॉल करके बोला। सध्या मी आसा की पणजी पोलीस स्टेशनाचेर आनी ताचें कारण चोरी जाल्लेलें प्रकरण जें आसा ताचेर आमी तुमच्या मुखार अपडेट घेवन आयल्या। ती म्हटल्यार गोंय पुलिसांनी 2 टिमी लावन हे जे 3 चोर आशिल्ले तांकां कोल्हापूर महाराष्ट्र हांगासर तांकां धरलेले आसा आनी तांचे कडले जे कितें सामान आसा ते आतां पुलिसांनी जप्त केलां। आनी आतां म्हणजे रातच्या वेळार हे जे चोर आसा तांकां घेवन पुलीस हांगा पुलीस स्टेशनार पावतले अशी म्हायती जी आसा ती आमकां पुलिसांनी दिल्या। जाल्यार हे जे चोरी प्रकरण सकाळी 4:30 वरांचेर जाल्लेले आनी हे जे चोर आसा ते कालूच गोंयान आयिल्ले आनी तांच्यांनी कालूच ह्या जे म्हणजे सगळे कडेन पळोवन दवरलेले आनी ताचे उपरांत तांच्यांनी सकाळी 4:30 वरांचेर जी आसा ती हांगासर म्हणजे 4 शॉपां फोडलेली आसा। ताचे भितरली 2 जी शॉपां आशिल्ली ती लिकर शॉप आशिल्ली आनी दुसरी जी आशिल्ली ती एक म्हणजे कपड्यांचे शॉप आशिल्ले आनी एक दुसरे शॉप आशिल्ले। जाल्यार ही 4य शॉपां फोडलेले जे 3 चोर जे आसा ते कोल्हापूर महाराष्ट्र हांगासर गोंय पुलिसांनी तांकां धरल्यात आनी 2 टिमी लावन तांच्यांनी 12 वरांच्या भितर हे जे आसा ते म्हणजे चोरांक धरून तांचे कडले सगळे सामान जे आसा ते जप्त केला। जाल्यार फुडले अपडेटींग खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।